नमस्कार पोळे प्रुडंट खबरो मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजे सावन बाय इलेक्शन लढोवपाचे जवळ निश्चित मंगळार अधिकृत घोषणा चौथी उपरांत वेंचणुकेचे संकेत केंद्र सरकारान पास केल्लो जीएसटी कायदो गोंयांत पास करूंक विधानसभेच्या मंगळारा एका दिसाचे खासा अधिवेशन 1 जुलया सावन जीएसटी चालीक लावपाची मोदी सरकाराची तयारी। गोवा डेअरीची सूत्रां निर्विवाद परत माधव सहकारी पॅनलाकडेन सहकारीचे गोवा डेअरी उत्कर्ष पॅनल 11 आड एका सिटान जिखले गोवा डेअरी बचाव पॅनलाचो एकलोच। माली जेटीर सरकारी जमनीवेले प्रायव्हेट स्टॉल्स ताबडतोब काडपाची नुस्तेमारी खात्याची नोटीस, मात स्टॉल्स आसत तशे स्टॉलवाले मेळ्ळे मंत्र्याक 1500चो अनऑफिशियल प्राज। बुधवारात 10 मायाक गोंयभर पेट्रोल शॉर्टेज, पंप कंपन्यांकडच्यान पेट्रोल घेवच्यो ना, मार्जिन आनी ओव्हरटायमाचो इश्यू सेटल करूंक देशभर पेट्रोल पंपवाल्यांचो निर्णय गोंयचेय वांटेकार। धरणा खातीर गांव सोडिल्ले वाडे तळावलेच्या लोकांचो ऊस उदकाक सुकलो, 450 विस्थापीत फामिलीचो पोटा पाण्याचो प्रश्न, धरणा लागसार उदकाचो दुष्काळ, खासा रिपोर्ट। केपेंचे नेस्ट बार्राक घालो उजो, 5 लाखांचे लुकसाण, बारवाल्याचो दावो, 3 जाणांनी बार्राक लायलो उजो, सीसीटीव्ही फुटेजीचेर उक्ताडा। आणि खेळा मळार गोंयांत जातली पहिली गोवा कबड्डी लीग, 10 माया सावन कांपाला रंगतली सर्त, गोंयांतल्या 64 कबड्डी प्लेयरांक संद, 8 टिमी जातात वांटेकार। मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजे सावन बाय इलेक्शन लढोवपाचें जवळ निश्चित जालां। मंगळारा हे विशीं अधिकृत घोषणा जातली अशें मुख्यमंत्र्यान शेनवारा सांगिल्लें। ही पोटवेंचणूक चौथी उपरांत जातली अशी माहिती मेळटा। पणजे काय कुडचड्यार असो प्रस्न फाटले कितलेशेच दीस सगळ्यांक पडिल्लो, मात पणजेच्या कार्यकर्त्यांच्या आनी आमदाराच्या मागणेक मान दिवन पर्रीकारान आपले मूळ मतदारसंघांतल्यान उबे रावपाचें सध्या थारता। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक 6 म्हयन्यां भितर म्हणजे 14 सप्टेंबराच्या पयलीं आमदार म्हूण गोंय विधानसभेचेर निवडून येवपाक जाय। पर्रीकारान आपल्या खातीर पणजे आनी कुडचडे हे 2 मतदारसंघ शॉर्टलिस्ट केल्ले। कुडचडे पणजेचे कार्यकर्ते आनी आमदारां बरोबर मुख्यमंत्री पर्रीकारान घेतिल्ल्यो बसका। मुख्यमंत्री पर्रीकारान पणजेच्यान उबो रावपाचें जवळ निश्चित केलां। मनोहर पर्रीकार मंगळारा आपल्या निर्णयाची अधिकृत घोषणा करतलो। मंगळारा विधानसभा अधिवेशना उपरांत सांजे वेळार जातली घोषणा। चौथी उपरांत पोटवेंचणुको जातल्यो अशें कार्यकर्त्यांक सिग्नलूय गेलां। मनोहर पर्रीकाराची पोटवेंचणूक चौथी उपरांत। सद्याचे परिस्थितीत गोंयांत जातल्यो 2 पोटवेंचणुको, पर्रीकाराची पणजे आनी विश्वजीत राणेची वाळपयच्यान पोटवेंचणूक। पर्रीकारा खातीर सीट सोडटल्या आमदाराचो 14 जून मेरेन राजिनामो। मे ते ऑगस्ट मेरेन गोंय सरकाराचें शेड्यूल आसा टायट। जून जुलयांत राज्यसभा खासदार आनी राष्ट्रपतीची वेंचणूक। जुलय ऑगस्टांत जातले गोंयचें पावसाळी अधिवेशन। मंगळारा पर्रीकार आपूण खंयच्यान वेंचणूक लढयतलो तें जाहीर करतलो आनी रोखडोच थंयचो आमदारूय राजिनामो दितलो म्हणपाचें सुत्रां कडल्यान कळटा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। केंद्रान पास केल्लो म्हाल सेवा कर कायदो जीएसटी पास करपाक गोंय विधानसभेचें खास अधिवेशन मंगळारा जाता। केंद्रान स्टेट, सेंट्रल, इंटिग्रेटेड, युनियन टेरिटरी अशे कायदे पास केल्यात। ते चालीक लावचे पयलीं राज्यांनी पास करचे पडटले। वन नेशन वन टॅक्स जीएसटी 1 जुलया सावन देशभर चालीक लावपाची तयारी मोदी सरकारान केल्या। तो चालीक लागलो काय व्हॅट, एक्सायज, सीएसटी, एंटरटेनमेंट, एंट्री आनी लक्झरी टॅक्स हे गोंयचे टॅक्स जीएसटीक विलीन जातले। जीएसटी खातीर आपयल्ले एका दिसाचे अधिवेशन मंगळारा सकाळी 11:30 सुरू जातले। अधिवेशनाचो कार्यक्रम आसा तो असो: जीएसटी खातीर एका दिसाचे अधिवेशन, सगळ्यात पयलीं 6 जाणांक श्रद्धांजली, माधव धोंड, किशोरी आमोणकर, सतीश सोनक, फादर लॉरेन्स मास्कारेन्हसाक श्रद्धांजली, विनोद खन्ना आनी आनंद कवळेकाराकूय श्रद्धांजली,
2 कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो विधानसभेन पास करपाक विधेयक, गोवा मोटर व्हेकल टॅक्स कायद्यान दुरुस्त्यो करपाक विधेयक, गोवा अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स टू सर्टन डिस्पेन्स पर्सन कायद्यान दुरुस्ती आनी त्या उपरांत जीएसटी बिल पासिंगा खातीर विधानसभेन. जीएसटीक लागून एंट्री टॅक्स वतलो. सर्व्हिस टॅक्स सेंट्रल एक्सायजाचो वांटो गोंय सरकाराक डायरेक्ट मेळटलो. सीएसटीचे 200 कोटी सुमार गोंय सरकाराक केंद्रा कडच्यान येणे आसा ते फुडले 3-4 वर्सांत वर्साक सादारण 70 कोटी येतले. गोंयचे फायदे लुकसाण खंय जावंक शकतात ते पळयात. सर्व्हिस टॅक्साचो वांटो राज्याक डायरेक्ट मेळटलो. सेंट्रल फंड राज्याक मेळत रावतलो. पेट्रोलियम, लिकर, रियल इस्टेट जीएसटींतल्यान भायर गोंयचे बऱ्याक. टेलिकॉम कंपन्यो, ट्रॅव्हल कंपन्यो भायल्या राज्यांनी भरताले टॅक्स गोंयान भरतल्यो. जीएसटी बाबतींत गोंयाक माल वचूं येता ते हे फॅक्टर. वेट, लक्झरी, एंटरटेनमेंट टॅक्साचो वांटो केंद्राक वतलो. राज्याचे टार्गेट उणें पडल्यारूच केंद्रा कडच्यान लुकसाण भरपाय. फाटल्या 3 वर्सांचो टॅक्स येणावळीचो नियाळ घेवन थारायतले लुकसाणीचो फॅक्टर. मायनिंग बंदीन गोंयची टॅक्स येणावळ 3 वर्सां पडल्या. टॅक्स वाडीचो रेटूय पडला. ताका लागून गोंयच्या कंपेन्सेशन फॅक्टराचेर परिणाम. गोंयची अर्थवेवस्था चडशी सर्व्हिस सॅक्टराचेर. टुरिझमा कडेन संबंदीत फक्त सर्व्हिस टॅक्स लागू जातात त्यो ट्रॅव्हल, टेलिकॉम, रेस्टॉरंट सारकेल्यो सर्व्हिसेस म्हारग जातल्यो आनी टुरिस्टाच्या बोल्सांक मायज खार. गोंय आनीक एक्सपेन्सिव्ह डेस्टिनेशन जावं येता. गोंयाक इंटरनॅशनल टुरिझम कॉम्पिटिशन वाडटलें. वन नेशन वन टॅक्स जीएसटी 1 जुलय सावन देशभर चालीक लावपाची तयारी सरकारान दाखयल्या. गोंय विधानसभा मंगळारा हे बिल पास करतले. जीएसटीचे येणावळीचो सारको अदमास तो चालीक लागले उपरांतूच राज्याक आनी केंद्राक घेवपाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. गोवा डेअरीची सुत्रां निर्विवाद परत माधव सहकारी पॅनला कडेनच. सोमारा वेंचणुकेचो रिझल्ट लागलो. माधव सहकारीचे गोवा डेअरी उत्कर्श पॅनल 11 आड एका सिटान जिखलें. सहकारी पॅनलांतलो एकलो उल्हास सिनारी सोडल्यार सगळे आयले. गोवा डेअरी बचाव पॅनलाचो फक्त एकलो जिखलो. हायकोर्ट आनी ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरी उपरांत गोवा डेअरीच्या बोर्डाची परत वेंचणूक जाल्या. गोवा डेअरीचो कारभार परतय माधव सहकारीच्या उत्कर्ष पॅनला कडेन. फाटले फावट नॉमिनेशनां रिजेक्ट केल्ल्या विरोधी उमेदवारांचे अर्ज ह्या इलेक्शनाक ट्रिब्युनलाच्या आदेशा उपरांत घेवन तांकां इलेक्शनाक चान्स दिलो खरो, मात विरोधी पॅनलाचो एकलोच आयलो. आयतारच्या मतदानाचो निकाल सोमारा दनपारा जाहीर जालो. सहकारीच्या पॅनलाचे 11 डायरेक्टर आयले. I declare that the following candidates have been elected to form the Board of Directors of Goa Milk Union. त्याप्रमाणे सहकारी माधव आत्माराम, फट्टदेसाई बाबूराव श्रीकांत, परब गुरुदास केशव, देसाई विठोबा दत्ता, फळदेसाई राजेश के, देसाई अजय लक्ष्मीकांत, देसाई धनंजय नंदबा, कोमरपंत बाबू नरहरी, पाटील विजय कुमार शंकरराव, मळीक नरेश धर्मा, सावळ राजेंद्र यशवंत, फुर्तादो आसेल्मो. And declare as a winning candidate to form the board of directors of the Goa State Milk Union. कितल्यांक प्रोसेस स्टार्ट जालो काउंटिंग आमची 11 वरांचेर स्टार्ट जाल्लेली, बरोबर 1 सोंपली. तेतून आमचो सिनारी उल्हास जो आसा तेणी रिकाउंटिंग मागली, कित्याक 2 मतांक लागून ताका फरक दिसलो. परते आमी रिकाउंटिंग केली पण कांयच फरक ना. त्याचो 82 आंकडो उरलो आनी आसेल्माचो 84 उरलो. माधव सहकारी पॅनला आड गोवा डेअरी बचाव समितीन पॅनल घाल्ले, मात आयलो एकलोच. उरिल्ले 11 जाण आयले ते सहकारीच्या पॅनलाचे. गोवा डेअरीचे फुडार सगळो आमच्या आतां विश्वासान लोकांनी दिलो. आमकां कितकेशा अग्नी परिक्षांतल्यान वचचें लागलें. आमच्या ग्रुपाक कोर्टां, कचेऱ्यो, न्यायाधिकरण, तरी आसतना सगळ्याचेर मात करून सगळ्या समस्त गोंयच्या दूद उत्पादकांनी आमकां मोठ्या बहुमतान निवडून दिलें. आतां आमचे फुडें मार्ग मोठो जरा कठीण आसतलो, कित्याक लोकांच्यो अपेक्षाय आमचे विशयी आसतल्यो. आनी ह्या अपेक्षांक खरें उतरपाक आमी फुडल्या 5 वर्सांत मनोमन प्रयत्न करतले. आमच्या खर्चांत काटकसर करप. ज्यो काही फाटी आतां सगळ्यांनी घोटाळे म्हणजे उगडल्या त्याच्यो फायली सुद्दां परत ओपन करून सरकार सॅटिस्फाय जाता किंवा संबंधीत लोक सॅटिस्फाय जाता अशा प्रकारची त्याचेर उपाय योजना करपाक आमी प्रयत्न करतले. गोरवांच्या फिडाचो प्लांट, आयस्क्रीम प्लांट, दुधाचे मार्केट, दूधकारांक दुधाचो रेट आनी तातूंत सुमुलाचे मार्केटांतली चॅलेंज
अशें करून कितलेशेच गोवा डेअरीचे प्रश्न तडीक लावपाचे आसात. माधव सहकारीक आतां चेअरमॅन म्हूण चवथो टर्म मेळ्ळा. गोवा डेअरी खंयचे दिशेन वता ते फुडल्या कांय दिसांत कळपाचें. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. केपेंचे नेस्ट बार्राक उजो घालो. सुमार 5 लाखांचें खंय लुकसाण जालां. आयतारा राती कडेन 3 जाणांनी ह्या बार्राक उजो लायलो. बार्राचे CCTV फुटेजींतल्यान ही गजाल स्पश्ट दिसता. बारवाल्यान तिगांतले एका दुबाविकताक खंय वळखला. तीन महिने पयलीं केन्ना येतालो कोणा गर्लफ्रेंडाक घेवन येतालो बरे भशेन दितालो आनी म्हाकाच खबर ना ताणें कितें केलो. फर्स्ट एक 11:30 एक आमगे टायम खबर ना, एक ब्लॅक कलर थार येयली आनी एक बॉटल मारली. कोण रे म्हणलो आनी हांव आसूं द्या निग्लेक्ट करून वोगोर रावलो. पोत्ती ती थार सेम टायमाक उजो घाली तेन्ना तांकां थिंगा देंवून गेली आनी कॅमेरा तितले डिटेक्ट जालो ना. ही ब्लॅक थार न्यू महिंद्राची गाडी. तो भुरगो सकलूच रावता. आतां तेका धरलें म्हणटरी कितें मेळटलें म्हण आशा आहा. आनी आयज पुलीस स्टेशनार गेला, वेलीच्या घराक गेला आनी वेलरोज म्हणटा घराक गेले जाल्यार ते दोगांयनी मेळो नाय पुलिसांक. पुलिसाक हांव गेलो FIR लॉन्च करून. म्हाका म्हणूंक लागलो बेश्टे रिटन कंप्लेंट दिलें आनी बरोवन घेतलें म्हज्या लागीं. फाल्यां यो म्हणूंक लागलो FIR लॉन्च करून. सो हांवें म्हणून फाल्यां कित्याक म्हाका आतांच करून दी, म्हणजे इतली डॅमेज जाला. सकयल म्हजी फॅमिली रावता, इनलॉज रावताली, ती लासोन मेली जाल्यार इट्स अ क्रिमिनल ऑफेन्स म्हणून पुलिसांक सांगला आयकोना जालो. मागीर हांवें म्हज्या कलिगाक एडवोकेट विक्टर डिनिजाच्या चेड्याक हांवें एडवोकेटाक हाडलो आनी तेणें म्हाका सगळें गायड केलें. आनी तेज्या मुखार तेणें म्हजो मागीर पत्तो सायबाक फोन मारून FIR लॉन्च करून घेतलो आनी उलोवले फॉर्मेलिटीज आतां म्हाका सकाळीं आपोवन सायन घेतली FIRची. बारवाल्यान पोलीस कंप्लेंट केल्या. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊ एक ब्रेक.